चिखले कॉटेज हॉस्पिटलाची स्थिती सामकी गळगळ्याक आयल्या। हांगसर येवपी पेशंटांक हाचो त्रास जाता। सरकारान ह्या खातीर नवी हॉस्पिटलाची इमारत उबारल्या, मात ती अजून लोकांच्या सेवे खातीर उक्ती केल्ली ना। 7 ते 8 म्हयने जाले काम पुराय जालां, मात अजून ह्या इमारतीचे उक्तावण जाल्लें ना म्हण थळावे सांगतात। आरडेक्स गोवा खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। जशें की आमकां खबर आहा की हाफ ऑफ द मुरमुगांव तालुका हेच एकूच हेल्थ सेंटराचेर डिपेंड आसा आनी आमी पळयलें की खुबशे लोक जेन्ना पावसाळ्या दिसांनी जेन्ना लोक शीक पडटा तेन्ना हांगा हॉस्पिटलाक बेड सुद्दां कमी पडटात। ऑलरेडी हॉस्पिटलान एक प्रोविजन केल्लें आहा, एक न्यू स्ट्रक्चर बांदलेलो आहा फॉर लास्ट एक 7-8 म्हयने हो स्ट्रक्चर रेडी आसा आनी आजून तेजें कोण इनॉग्रेशन करिना। आतां म्हाका क्वेश्चन पडला की हो इनॉग्रेशन कित्याक जायना, की खंयच्या तरी एमएलएच्या बर्थडेक रावला की खंयच्या तरी मिनिस्टराच्या बर्थडेक रावला, हे म्हाका व्हडलो क्वेश्चन आसा। आनी विश्वजीत राणे जो हेल्था खातीर इतले कितें खटपटी करता ताका हांव एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुज्या कडेन जर जाता जाल्यार बेगीनच्या बेगीन हें हॉस्पिटल चालू करून आमकां मुरगांवच्या लोकांक दिवपाचें। आयज आमची चिखले हॉस्पिटल जी आसा ती सगळे बिल्ला सावन मुरमुगांव आमचे मुरमुगांव वास्को दाबोलीम आणि टोटली बिल्लाच्यान पासून हांगा लोक येतात। आज तुम्ही पयले आसतले की हांगा हॉस्पिटलान आमी आतां पेशंटाक हांगा एडमीट करपाक हाडलेली जाल्यार थंय तेंचे कडेन सारकी दारां पासून लागलेली सारकी ना, दारांक जनेलांक ग्लासीस सारके ना। हांव मागता बेगींतले बेगीन ती स्टार्ट करपाक जाय। आयज लोक आमी कोणाक लोकांक लागून आमी आसात हांगा आनी टोटली आयज हांव म्हणटा की हो गव्हर्मेंट कॉलेप्स जावपाक लागला। गव्हर्मेंटान कितें तरी सिरियसली लोकांक बद्दल चिंतपाक जाय, आपल्या बद्दल चिंतून हो कांय फायदो ना। आनी हांव म्हणटा डॉक्टर बीन सगळीं सारकीं हांगा आसपाक जाय, जे प्रमाणे आतां सद्या जाल्यार ते तितून आसा। आयज हांगा 400-500 सदां लोक हांगा येतात।